लोकांचे इश्यू वाऱ्यार सोडून बीजेपी मगो गोवा फॉरवर्डवाल्यांचो सरकार स्वताचो गाडो सांबाळपाचे धाकधुकीत घुसपला तो पळोवन काँग्रेसीन इश्यू तापोवंक सुरवात केल्या। एके वटेन मायनिंगेतले लोक, दुसरे वटेन मार्केटांनी फॉर्मेलिनाचे नुस्तें, तातले तातून मंत्रालयात गेल्यार मंत्री सुद्धा मेळप कुस्तार, सगळेच वाऱ्यार। इतलो सगळो बोवाळ जावन सुद्धा तुम्ही सुशेगाद आसा आनी मिनिस्टर आमकां अवॉयड करता मेळपाक इम्पॉर्टंट इश्यूचेर अपॉइंटमेंट दिवन सुद्धा। नुस्तेमारी संचालक म्हणटा मंत्र्यान ताका निवेदन घेवंक सांगिल्ले ताणें घेतले। एग्जामीन करून जो कितें प्रपोजल तो गव्हर्मेंटाक सबमीट करतलो ते तुमकां दिवपाक गेल्ले काय मिनिस्टराक दिवपाक गेल्ले? ना, म्हाका मिनिस्टरान इंस्ट्रक्शन दिला की जे रिप्रेजेंटेशन आसा ते कलेक्ट कर म्हणून। एज पर द मिनिस्टर्स ऑनरेबल मिनिस्टर फिशरीज आय हॅव कलेक्टेड दीस रिप्रेजेंटेशन। काँग्रेस म्हणटा गोंयकारांच्या पोटात भायले नुस्तें वता ते फॉर्मेलिनाचे कॅन्सराचेर पडू येता। नुस्तेकारांक कोट्यांनी सबसिडी दितात ती कितें नुस्तें एक्सपोर्ट करूंक काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। सो आमी आयज गोंयच्या टॅक्सपेयरा मार्फत आमच्या फिशरी मिनिस्टराक आमी विचारपा आयिल्ले की लोकांच्या टॅक्सपेयराचे पयशांचे तुमी तांकां मुदलो दियात, तांकां बरें नुस्तें खावनी, आमचें नुस्तें आमकां मेळपाक जाय, भायलें नुस्तें आमकां कित्याक? आनीक आमची जी सबसिडी मार्फत आमचें नुस्तें वेवसायाक जाता, आमकां गोंयचें नुस्तें आमकां CIFT आनी FSSAIन मार्केटात वचून नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाचे टेस्टी केले। नुस्तें सेफ हा म्हणून तांचो रिपोर्ट। FDA मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा एक्सपर्ट नासतना आनी परमिशन नासतना जर कोण फॉर्मेलिनाचे टेस्टी करत जाल्यार ताचेर FIR घालतले। First, we have visited the Margao market and collected 10 number of samples, including commonly consumed fishes like sealfish, mackerel, sardine, and all. And myself only carried out the test by the CIFT test kit, and each sample were carried twice, and the results were coming negative, means that there was any color development after the checking. Then gone to the FDA lab. There I have checked the methodology which they are following. That is that we can show you here. The methodology is specifically for free formaldehyde. That is as per Indian Pharmacopoeia method 2010, and that is specifically for free formaldehyde content only. And the lab test also is they are doing fine, and we found out that the samples we have collected were free of contamination. None of the samples are found to be positive. Absolutely, it can be said that fishes are safe. ती प्रतिमा कितें ती एक्सपर्ट ती गिरीश चोडणकर कितें एक्सपर्ट तो रेजिनाल्ड कितें एक्सपर्ट तो काय सायंटिस्ट म्हाका दिसना ही हॅज बिकम अ सायंटिस्ट। कदाचित जावं शकता कितें तो प्लास्टीक ताते तयार करता आनी म्हणूनच ते ताती म्हणटा ताका। कितेंय उलयलें साश्टीचे मता खातीर कितेंय केलें आनी साश्टीचे लोकांक पिशे करपाक पूण अशें केलें योग्य न्हू तें। आयज साश्टीचे नुस्तेकारूच सांगता की हे वाट लायता म्हणून आमच्या पोटार पांय दवरपाचो ह्या पक्षान प्रयत्न केला। पणजीचे नुस्तेकार बी तेच सांगता आनी आमी रावतले। ह्यान फुडें जर कोणी मार्केटान ह्या तरेचे करपाक हांवें तांकां सरळ सांगला FIR दरचे करा की ह्या तरी तांकां अधिकार ना टेस्टिंग करता कितेंय करपाक। तांकां जाय हाडात, खंयचे तरी एक्सपर्टाक हाडात, आमकां सांगात, भायल्यान आमी लोक हाडटा आनी तुमच्या मुखार करपाक तयार आहा। कांयच लिपोवपाची गरज ना। I would say it was out of panic reaction that probably that word permissible limit has come into the fray. Like I said in my opening statement, we now actually have requested the scientific panel, because we always set science-based standards. We have requested the scientific panel to look into set what should be the permissible limit that can be allowed in a naturally, like in the naturally present environment. So that the panel will come up with its recommendation. The panel may finally say no, you cannot set limit for this. But as of now, there is as of now, in the standards there are no permissible limits, because you cannot set limits for something that is naturally present. But प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस।